माझे नाव अमन शिरोडकर, विवेक शिरोडकराचो भाव हांव. माझ्या भावीचें नाव श्रुती शिरोडकर. सो काल एक असो इन्सिडंट जालो की दनपारा भाव कितें तरी घेवपाक रावल्लो थंय शॉपाचेर आनी अचानक एक सायडीकसून येवन गाडी रावली. म्हाका तेका म्हणपाक लागलो गाडी सायडीक काड. तेणी सांगलें राव आपूण गाडी सायडीक काडटा म्हणून. मदीं लायता गाडी तेंच्या मदीं वाद जालो. तेणी डायरेक्ट म्हाज्या भावाच्या कॉलराक हात घातलो, गाळी मारल्यो. म्हाज्या भावान तेका गाळी मारल्यो ना न्हू, एकामेकाक जालें, गिव एंड टेक जालें, नो प्रॉब्लम. परतून तो गाडी फुडें लायली. हेंच्यांनी कितें जाय ते कमोडिटी शॉपारसून घेवपाक जाय आसले, घेतले, बसले गाडयेर आनी घरा वचपाक लागले. हेंच्यांनी ते गाडयेन जो दादलो जो तेणी हात घातलो तेका, तेणी घरा मेरेन फॉलो केलो तेका आनी तो गेलो. सो हेणी चड सिरियसली घेवंक ना आनी आमकां घरा कडेन कांय सांगोकूय ना, नॉर्मली जाता वाटेर. सो सांजचो हो उठलो, शॉपार गेलो. शॉपार 8 सवा 8 सुमार कितें एक गाडी येवन रावली, 4 व्हिलर. 4 भुरगे भायर सरले, 2 जाण येयले. एकटे तो लांब तो ऋत्वीक शेटये आनी तुळशीदास शेटये, दोगूय आहले ते. सो येयले आनी एकटो कार्तिक शेट्टी आहलो. ते येयले आनी भावाक म्हाज्या मन्याक विचारलो ही गाडी कोणाची काय म्हणून. तेंचे तो म्हणपालो भैया की गाडी आप उनसे पूछो म्हणून. येयलो डायरेक्ट मेयोनिजाची बॉटल हाडली. फूड ट्रक आमचो, फूड ट्रका दिले. मेयोनिजाची बॉटल काडली, तोंडार मारली. तेणी सांगलें भावान राव आपूण भायर येता, कित्याक तेची बायल प्रेग्नंट आहा, ती गाडयेन आसली, तेचेर बसलेले. कितें हेंच्यांनी आनी कितें सोडून मारलेले, तेका लागून तेणी सांगलें आपूण भायर येता. भायर येयलो तो, देवलो. देवाना फुडें हांगासर पयलीं कांसुलार मारले. हांगासर आजून आख्खे किणेल्ले आहा, तेजे फूल दाग येयला. काल मेडिकल गेला हांगा फूल. हांगासर तापाड मारले, जमणेर उडयलो, असो धरलो. हांगासर कांय न्हू म्हटल्यार एक 15-20 मुठी मारल्या तेजेर. हांगासून इंटरनल क्लॉट जाल्लो आहा, तेका ब्लिडींग जाल्ली आसा. तेजे उपरांत तेंच्यांनी तेज्या हांगासर नाकार मुठी मारून फोडून उडयला. सगळें फोडला. हे हाड भितुरले फूल डॅमेज आसा. हे अशें नाक अशें तूं हात लावशी हालता फूल. आतां राती तेका मेडिकल करून आमकां घरा हाडून आतां तेका परतून एडमीट करचो पडला. कित्याक जायना तेज्यान. हांगा फोडटा, रोडांचे दाग आहा फाटसून, फूल रोडांचे दाग आहा. कशेंच जायना. बायल प्रेग्नंट आहा, तेजो फाटीन चडटा, पोटान चडटा, कांयच कळना. उलटी जाल्या तेका, रक्ताची उलटी केली तेणी घरा कडेन. तेका लागून तेंकां आतां दोगांक व्हरून एडमीट केला. आनी हो असो इन्सिडंट जाल्या उपरांत आनी 2 4 व्हिलरी येयल्यो. भुरगे देंवले. कांय न्हू म्हटल्यार 15-20 भुरगे. एकट्याक मारपाक 15-20 भुरगे येता जाल्यार हेंच्यांनी हातीक कांकणां घालपाची. सरळ सांगता, एकट्याक मारपाक तुमी इतले जाण येता. अरे तुज्या बापायची झगडी जाल्या न्हू, कितें जालां तोंडाक तोंड. तूं आनी तुजो यो आनी विचार कितें जालां काय म्हणून. तूं 15-20 भुरग्याक घेवन येता म्हणजे तूं कितें, आमी हांगा धंदो करपाचो न्हू, तुमी धंद्यार येवन डायरेक्ट मारता म्हणजे कितें. येयल्यान ते येयल्यान. ती बायल प्रेग्नंट आहा, तिणी रडोन सांगला. तिणी अशी तकली घट धरली, ताच्या तकलेन मारिना फुडें. म्हाज्या भाभीन अशी तकली तेची घट धरली आनी बाबा आपूण प्रेग्नंटा मारूं नाका. प्रेग्नंट बायलेक तेंच्यांनी हांगासर फाटीर 2 रॉड आसा, हांगासर किणेला, तेचे तकली किणेल्ली आसा फूल. हो हात असो हांगासर बेल्ट आहा, हो इतलोय हो किणेल्लो आहा. हो फूल कितें बसला तेचेर म्हाका खबर ना. तेणी आमकां इतलेंच सांगलां की कोयते हाडलेले, सुरयो हाडलेल्यो, दाण्यांनी मारला. म्हाज्या भावाच्या फाटीर दाण्यांचे दाग. फोटो हाडल्यान तुमकां दाखयता, प्रोड्यूस करता, फोटींग उलयना, दाखयता. मारले तेच्या उपरांत तरी पूण तेंच्यांनी आयकूंक ना. तेणी सांगलें आपूण प्रेग्नंट आहा ना. तकलेक अशी केंसाक धरला, इतल्याक गाडो आहा 1 मिटराच्या हिसपान. चेडवाची अशी तकली धरल्या प्रेग्नंट बायलेचे. न्हय काडल्यान गाड्यार मारले तेंच्या. तेच्या उपरांत इतलेंच न्हू तर थोड्या भुरग्या फाटीं सरले, थोडे भुरगे तरी मारताले. भाभीन तेका ओडून सायडी गेला तेका. तेची पॅन्ट येवपाक लायल्या. इतल्याच कारणान की तेंच्यांनी दनपारां सांगलेलें तेज्या बापायन की येवन आपूण तुका चेड्डी काडून मारतलो. 4 चौगान इतले लोक भरलेले, फूल पॅन्ट काडूंक लायल्या. हांव नोका आतां मुवीची शूटिंग चल्ल्या काय कितें चल्ल्या. आमी गोंयान रावपाचें काय ना, इतलेंच सांगपाचें. ना जायना जर आतां पुलीस राती कंप्लेंट दिला. आमी 8:15ची गजाल ही. कांय न्हू म्हटल्यार आमी 10 साडे 10 सुमार येवन कंप्लेंट दिल्या. 10 सुमार पुलिसां कडेन 20 जाण आहले. तितून 3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, 2 पुलीस आहा, कोण तरी एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट महिलेचो भुरगो आहा. तो आसलो एंड मेरेन थंय. हांव जस्ट पावचे, हांव वागातोर आसलो. हांव येवन पावता म्हणसर जस्ट 5 मिनटां पयलीं तो भायर सरलेलो थंयच्यान. तो भुरगो आसलो थंय सायडीक रावन पळयतालो एकटोच. काय अमको भुरगो आसलो अमन, तो आसलो. तो तूं येवच्या जस्ट आतां मातसो पयलीं गेला म्हणून. आमी राती येयले हांगासर. कांय न्हू म्हटल्यार आमकां 9:30 म्हटल्यार आमी येयल्या, कंप्लेंट दिल्या. आजून पुलिसांनी कांयच एक्शन घेवंक ना. 20 जाण आहले. 20 जाणांतलो जर एकटो लोकल तुमकां मेळना, घाट्यांक आनी हे कितें सोदतले म्हाका सांग. हेंचे कडेन कापासतात आनी घाट्यांक सोदपाची. ना जायना जाल्यार सांगपाचें बाबा आमचे कडेन जायना, आमी केस फाटी घ्या तुमी, आमी पळयता कितें तें. आमचे कडेन कापासतात आहा. तुमी 20 जाण येवन एकट्याक मारता न्हू. हांव 5 जाण येता, तूं यो जाय तितले जाण घेवन यो. आतां सद्या एडमीट खंय आसा ती? सद्या तांकां एडमीट केला. आमी प्रायवेटान एडमीट केला. कित्याक काल बांबोळे सारकें कांय सांगोंक ना. आमकां हांगर सांगलें की इंटरनल ब्लिडींग ना. ते वचोन कळलें इंटरनल ब्लिडींग आसा म्हणून. हेंच्यांनी सांगलेलें हाडाक डॅमेज बीन कांय ना म्हणून. हांगा आर्जिलोन सांगलेलें. पूण थंय वचोन आमकां कळ्ळें की हाडाक हांगासर डॅमेज आहा, ताकाच लागून हे नाक तेचे फूल हालता म्हणून. हय आतां सद्या तांकां आमी विजनान व्हरून एडमीट केल्या. कित्याक तेच्या बायलेच्यानूय जायना, तेच्यानूय जायना. ताका इंटरनल तो तकली येदी जाल्या, तेजी सुजल्या, हांगा इंटरनल ब्लिडींग आसा ताका.
ताका लागून आतां आमी तांकां एडमीट केल्या. आतां खबर ना कितें जातलें तें. म्हाजी मम्मी बीन सगळी थंय आसा, बाकीची फॅमिली, हांव डॅडी आनी बाकीचे भुरगे म्हाज्या वांगडा पुलीस स्टेशनान येयल्या. कित्याक तेतूंतलो एकटो भुरगो सकाळीं फुडें म्हाज्या एका फ्रेंडान फोन मारून सांगलें, अरे अमको अमको तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाक आसता तो भुरगो भोंवता मरे म्हणून लागलो. हांवें हांकां काल राती फोटो प्रोड्यूस केल्या. रातसून हे सहज ऑपरेशनाक गेल्या, आजून येवंक ना काय खंय कितें खबर ना म्हाका. हांव हांगासून गेला सकाळच्या 6-6:30 वरांचेर. हांव रातभर हांगा रावलो. हाडटले तांकां, आतां हाडटले, फाल्यां हाडटले. हांव आसलो, म्हाजे फ्रेंड आसले म्हाज्या वांगडा, म्हाजे भाव आसले म्हाज्या वांगडा. आमी हांगासर रावन 6-6:30 आमी हांगासून गेल्या, हाडूंक नासले. आनी आतां पासून आमी कॉल केलो, ते म्हणटा आमी थंयच आमी सोदता म्हणटा. आमकां खबर ना कितें चल्लां. तुमकां तेंच्या घरांतले मेळना, उखलून हाड म्हणजे ते येसर तुमी रावतले आनी मागीर तुमी एक्शन घेतले आनी हल्ल्यांनी तुमी न्याय दितले लोकांक. कितें चल्लां. जायना जाल्यार जायना म्हणून सांग. ते फोटो फूल किण्याला हो पळय हात. हांवें तुका सांगलेलें जसो खानाक बेल्ट हा म्हणून. हे पळय नाका रे पळय, नाक फूल सुजला, हांगासून फूल इंटरनल डॅमेज हा. हाड फुटोन हांगासर क्रश जाल्ले हा, हाड मुठी मारून ह्या फाटी रॉड मारले तेंच्यांनी म्हाज्या भावाच्या. हे ब्रुच्युअल न्हू जालें. हे कितें तें हांव नको. हे जर आतां आमी पळोवपाचें धंदो करून जाल्यार म्हाका खबर ना फुडें आनी कितें जातलें. तकलेक वयर मेन केसांनी हो पळय हांगासर फूल दाग हा, फूल क्लॉटिंग जाल्लें हांगर. सायडीक हांगा मुठी मारल्या, हांगासर मुठी मारल्या, अशी तकली गड्डून हांगर मुठी मारल्या, 10 तरी मुठी मारल्या हांगर. 6 जाण मनीस गड्डून मारताले. हे पळय हो दुसरो कडलो राउंड बाउंड्री करून. आनी हो म्हाज्या भाभीचो हात फूल हांगासून फूल सुजला. ताका आमकां एक्सरे करपाक मेळना, काय करपाक मेळना. कित्याक ते प्रेग्नंट आसा, कांयच करूंक मेळना. पुलीस गेले थंय डॉक्टर म्हणटा कितें करतले, एक्सरे करीत भुरगो हा पोटान कितें करतले. आतां तो भुरगोय सारको हा काय ना तें खबर ना. ह्या पुलिसांक असले 4 मनीस मेळा 24 वरां जावन गेली. ते व्हडले कांड करतात, गोंयकारांची कांड करतात. हे फुडें अशेंच चलत रावात जाल्यार फुडें कितें घडटलें गोंयचें चिंता तुमी. गोंयकारांनी कितें करपाचें. ते कुल्याम आमकां सांगता हो आपल्या गाडयेचो नंबर पळय म्हणून सांगता. तो म्हाज्या बाबीक सांगता तो आपल्या गाडयेचो नंबर पळय, पुलिसांक आपोवपाचें आपय. पुलिसांकूय कापता, तुमकांय कापता. आमच्या गाडयेन सूर्य काडूंक काय म्हणटा तो. काल म्हाज्या बाबीन स्टेटमेंट दिल्लो आसा ऑलरेडी की तेंच्यांनी सूर्य रोड काडलेले, पूण रोडांनी मारल्या, सूर्येनी मारूंक ना तेंच्यांनी. कोयतो काडलेलो, सूर्य काडलेलो, रोडांनी मारला, एटॅक केलो तेंच्यांनी मारपाक. पूण हें जावं ना कित्याक भाभी आडवी रावली ना जाल्यार तेंच्यांनी म्हाज्या भावाक काल शुवर चितो मारला. आनी हांव नको फॉर वॉट रिजन. एक बारीकशा रोड रेजा खातीर ते बी तुका काय म्हणूकूय ना, काय करूं ना. हांव तुका वळखना, तूं म्हाका वळखना. हांव तांकां पर्सनली वळखत ना. हांव तांकां फोटो पळोवन म्हाका दिसलें हांव तांकां फर्स्ट टायम पळयता. मयडेच्याच भुरगे ते आमच्या सायडीकच्या गांवाचे, पूण हांव वळखना कोणाक. कित्याक आमचे कडेन टायम नासले सगळे फालतुगिरींक. हे बार्रांनी बसतले, हांगा बसतले, थंय बसतले. एडवोकेट आहा तेंच्या मदीं. एक एडवोकेट कित्याक जालें तुमी. हे पुलीस आहात 2 जाण, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एकटो भुरगो कामाक आहा. अरे बाबा तुमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा, तुमी हॅपी रावा मरे तेतून. हांगा भुरग्याक जॉब ना म्हणून रडटा आनी असलें करपाचें केलें काल ते तुमकां परतून दाखयता म्हणून. कितें आतां हेच्या फुडें जर आमचेर परतून एटॅक जायत न्हू जाल्यार बाकीचे आमचे कोण फॅमिली मेंबर्स आहा तेंच्यांनी टेररिस्ट पासून जाले न्हू जाल्यार पासून जायज आसतले ते. कित्याक तुमी आमकां न्याय दिवपाक पावना. ही मिस्टेक तुमची आहे, ही मिस्टेक तुमची. कित्याक तुमी न्याय दिना. टेररिस्ट जातलेच मागीर. कित्याक करता तुमी आमच्या खातीर. अरे खुल्या 20 जाण येवन मारता. 20 जाणांचो तुमकां फाटल्या 12 वरांत एकटोय मेळना. ताका घातल्या कितें हेंच्यांनी. फोटोज बीन सगळे प्रोड्यूस जाला काल राती. सगळे रिपोर्ट मेडिकलाक धाडलेलो पळय थंय हांवें हांगासून भुरगो धाडून आयडेंटिफाय करून तेंच्या कॉन्स्टेबला फुडल्यान सांगला तांकां अमको अमको. तुमचे कडेन आसा फोटो. म्हाजे कडेन फोटो आहा. पुलिसांनी कितें सांगलो तुमकां एफआयआर जाल्या ऑलरेडी. एफआयआर जाली न्हू ऑलरेडी. एफआयआर जाल्या आतां काल राती जाल्या. अजून एक्शन घेना. कितें काय करना. 20 जाणांतलो एकटोय मेळना सांग. एकट्या गाड न्हू, एकट्या गाडांनी फोडून काड. कळटलें प्रेग्नंट बायलेचेर हात उखलपाक रायट आहा कोणाक. काल हो इन्सिडंट 8:30 सुमार जालो. सो कालूय हांवें तुमकां बायट दिल्या. सो मागीर जेन्ना हांव म्हाज्या मेवण्यांक बांबोळे व्हरतालो तेन्ना तितूंतलो एकलो कल्प्रीट तुळशीदास शेटये म्हणून मयडेचो हेणी म्हाका पर्सनली फोन केला आनी सांगलें की बा हो मॅटर हा तो म्हाजो, तितून हांव इनवॉल्ड आसलो म्हणून मातशें कितें तें कॉम्प्रोमायज कर. सो तेच्या उपरांत आमी सोमती हांगा पुलिशेंक म्हाका दिसता 10:30 कितें नांवां दिल्या. परते विवेक शिरोडकर म्हाजो मेवणो आहा पळय तेणी 3 जाणांक आयडेंटिफाय केल्या. तुळशीदास, मागीर आमचो कार्तीक आनी एक ऋत्वीक म्हणून. ही 3गांची नांवां काल आमी पुलिसांक 10:30 सुमार दिल्ली. आयज ते 2 जाण तितूंतले ओपनली भोंवतात जाल्यार पुलीस तांकां आजून अरेस्ट करनात. आनी तुळशीदासान पर्सनली म्हाका फोन करून सांगता आपले आनी तेजे कितें झगडी जाली मातशी कॉम्प्रोमायज करया. अरे हितून कॉम्प्रोमायज कितें. आनी तेका डॅरिंग पळय कितलो तो म्हाका फोन करून सांगता. आनी तो सांगता आमी बायलेक मारूंक ना म्हणून.
ते बायलेचो हात आनी तर फाट मारून दोशी. आता तुमच्या कॅमेऱ्यान तेच जालां कॉम्प्रोमाइज कितें तेच आनी आतां पळय काल ताका आमी पयलीं हांगासर सांगलें आमकां आर्जिलोन ताका फ्रॅक्चर बीन आहा म्हणून. मागीर जेन्ना बांबोळे येयले तेन्ना कांयच हें करूंक ना. बांबोळे आमकां आमी 12 गेल्लीं, आमकां सकाळीं संक आमकां बांबोळेसून आमकां तेंच्यांनी रिलीव केल्या. बेश्टेच आमकां बसयल्या थंयसर आनी आमी पुलिसांक फोन मारता अमक्या कोणूच थंयसर हें करिना. रिपोर्ट कितें येयला डॉक्टराचो रिपोर्ट हांगासर ताका क्लॉथिंग आहा म्हूण दिला. पूण आतां आनी कांय हें जावंक नासलें. राती परते मागीर तेजे बायलेक म्हापसा आर्जिलोन एडमीट केलें वॉमिटींग जाता म्हणून. आतां परते तांकां सकाळीं वॉमिटींग जालें दोगांयकूय. ताका चलोंक जाय. सो आतां सकाळीं आतां सकाळीं घरा कडसून 4 परत एडमीट केले. पेपर आनी आतां आमी तांकां परते विजनान एडमीट केले. कित्याक गव्हर्मेंटान बरें तांकां चलोंक दोगांयकूय चलोंक जायना. तेजी बायलेक जाल्यार फाटींसून चडोन येता. सो आतां आमी तेजी सोनोग्राफी करता. कित्याक ते तेज्या पोटार बीन खडो घालता. आमी कितें म्हणटा हांकां फक्त हाडचें न्हू, हांकां अजून कित्याक पुलीस बायलेक मारपी तो कार्तिक आनी तो तुळशीदास तेणी आयडेंटिफाय केले. ह्या दोगांनी सो तुमी कंप्लेंट दिला आनी कितें सांगला पुलिशेन तुमकां? काल आमी कंप्लेंट दिल्ली. कित्याक काल आमकां कोण तें खबर नासलें. आमी अननोन म्हणून दिली. बट जेन्ना आमकां हें सगळें कळ्ळें आमी तांकां फोटो दाखयले. तेणी पर्सनली म्हाका फोन केलो. तेन्ना दोगांयनी कन्फर्म केलें की हे 3 जाण आसले म्हणून. आनी आतां आमकां फ्रॉम सोर्सीस कळ्ळां की तितून दोग काय 3 जाण पुलीस आसले म्हणून, कॉन्स्टेबल. आनी एकलो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट काम करता. आनी एकलो कोण एडवोकेट आहा म्हणून. विक्टमान आयडेंटिफाय केला सगळे पयसल्ले मोयडेचे. आतां 3 जाण आहा ते मोयडेचे. कोण ते मोयडेचे तोंडाक तोंड दनपारा जाल्ले तो मोयडेचो. पुलीस आनी तो एडवोकेट आहा पळय ते आल्दोनचेच खंय. पुलीस पळय इनवॉल्ड आनी एडवोकेट ते आल्दोनचे. विक्टमान कितले जाणांक आयडेंटिफाय केला? विक्टमान 3 जाणांक केला. आमकां 3 जाणांचे फोटो मेळ्ळे. 3 जाण तेणें सांगला हें कित्याक विक्टमान पुलिसांक सांगले. साडे 10 तो बाबलो PSI ताका सांगला अमकें. तो सांगतना आमकां फुटेज पळोवंक जाय. तेच्या उपरांत आमी हें करता. विक्टम सांगता हे मनीस जाल्यार फुटेज आनी खंयची पळोवंक. पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन स्लो आहा. व्हेरी स्लो आसा. नो एक्शन. अरे नो एक्शनूच घेवन खंयची एक्शनूच ना. दबावाचेर रावपा पुलीस. अरे कितें खबर आतां कितें केला तेंच्यांनी आमकां जोडून खबर. आमी सांगूं शकना न्हू. आतां आमी FIR कॉपी मागली. सकाळीं येवन आमी 10 सुमार FIR कॉपी मागली. आतां कितली जाली? 11 जाली. ते आमकां एडवोकेटाक दिवंक जाय. ते फाल्यां बेलीक घालतले आनी ते भायर सुट्टले. आमकां FIR कॉपी मेळोंक ना अजून. काल अशें आयकोंक येतालें की पॉलिटिकल कोणाचे फोन येताले म्हणून. हे कित पर्यंत खरें आहा? पॉलिटिकल थोडे कोण पॉलिटिकल कोणाचे सपोर्टर आसले ते आमकां फोन मारताले की कॉम्प्रोमायज करया म्हणून. हांव नांवां घेयना. तेंचो फोन एंटरटेन करपाचो ना ते पुलिसांनी पळोवपाचें न्हू. पण पुलिसांक आपली ड्युटी करपाची काय पॉलिटिशनाचें आयकपाचें हें पुलिसांचेर आहा. आतां एक पॉलिटिशन तर विक्टमा वाटेन सपोर्ट करता जाल्यार ती बरी गजाल. बट अक्युजा वाटेन फोन मारता जाल्यार ही पॉलिटिशन सारकें न्हू. कित्याक वोट बँकाक लागून फाल्यां कोणाचो जीव घेतले आनी आपल्या वोट बँकाक लागून हे करतले. अरे मनीसपण खंय उरले? प्रेग्नंट बायलेक मारता ते सांगता आपूण प्रेग्नंट आहा म्हणून. मनीसपण खंय उरले? फाल्यां ह्याच पॉलिटिशनाचे पॉलिटिक्स सगळ्या सायडीक ते कांयच नाका. मनीसपण खंय उरले? ह्युमॅनिटी आहा काय ना? ह्युमन रायट्स म्हणून कितें तरी आहा न्हू आमच्या देशान. खूब इफेक्ट करता आमच्या देशाक. खंय ह्युमन रायट्स? आनी आतां पुलीस तर हें करना जाल्यार आमी डायरेक्ट ह्युमन रायट्सान आमी डायरेक्ट हें करतले, कंप्लेन करतले आनी सगळ्यांची नांवां घालून घेतले. कोणी कोणी आमकां फोन केल्ले पळय कॉम्प्रोमायजाक तितक्यांची नांवां घालतले. आनी पुलिसांक आमी केन्ना नांवां दिल्लीं केन्ना सगळे घालतले. बट आमी रावतले. कित्याक आमकां कितें आसा, आमकां दोतोर प्रमोद सावंताचेर विश्वास आसा. पण आमी तेकाय पुरसाम सोसून आमी तेकाय कळयलें हांवें आनी आमकां तेचेर विश्वास आसा. आनी सद्या कितें आसा, निखील साहेब ना हांगा, सो अंजुनच्या पियाक दिला. सो तेणी आश्वासन दिलां पर्सनली आमकां सकाळी फुडें की आपूण त्या राती ताका तितकी म्हायती नासली. सो तेणी सांगलां आपल्याक वयरसून एसपीन बीन फोन केल्लो आनी सांगलां हेचेर स्ट्रिक्ट कारवाई घे म्हणून. सो आतां आमी रावल्या. पण हांव मागता तो PSI आसा पळय तेणी मातसो, कित्याक तो आमी सकाळीं ताका 5ंकसून हांगा रावल्या. तो 5ंकसून आमकां आतां मेरेन मेळोंक ना. एंटरटेन करिना तुमकां ना. तो सांगता आपूण रावणाक गेला म्हणून. तो 5ंकसून आतां सर्च ऑपरेशनाक गेला. सर्च ऑपरेशन कसले करता कालच्यान येतो व्हडलो एसोल्ट जालो, घोव बायलेंचेर जालो. ती बायल प्रेग्नंट आसा. तुमी एविडन्सूय दाखयले, आयडेंटिफाय केले विक्टम. आनी इथपर्यंत सगळें कित्याक सपोर्ट ना? तेच म्हणटा. अरे 20 जाण मारते लोकल. म्हाका दिसता कोण पळय पुलीस आसा पळय कॉन्स्टेबल, म्हाका दिसता तेंची फॅमिली ते खंय तरी, म्हाका दिसता पुलिसांकूच खंय तरी सपोर्ट करपाक ही मिटयता. तशें जालां. कित्याक ते पळयता आमी कॉम्प्रोमायज करपी मनीस न्हू. पुलिसांनी स्ट्रेट सांगपाचें आमकां एक्शन घेवंक जायना, तुमी करा, आमी घेता एक्शन. पब्लीक घेतले. पुलिसांक तर जायना, पब्लीक घेतले.
पळय झगड्यो खंय जाता जेन्ना पुलीस पब्लिकाक सपोर्ट करना तेन्ना मागीर पब्लीक एक्शन घेता न्हू. मागीर फाल्यां काय पब्लिकाक ब्लेम करपाचो ना. आतां फाल्यां काय तेंच्या फॅमिली मेंबरान वचून तिडकीन तर तांकां कोणाक मारले तेन्ना कोणाक ब्लेम करतले. आमी तेंच्या बायल्या भुरग्यांक घरान सोडून मारपाची जाल्यार सांग. हे मारपाची काश्मीराक बीन जाता पळय ती पिक्चरां दाखयता तल्ली हें जाली. तसलीच जातली. अरे तुम्ही चड्डी बीन काढूंक लायता म्हणजे कितें चल्लां कितें तुमचें. हेडे आज हेजी काढल्या आमच्या माझो चेडो होतो माझ्या चेड्याची काढल्या बिझनेसमॅन फाल्यां सकाळीं त्याच्या बायलाची चेडे काडटले वचून तो कितें पुलीस माझी घरा बांदता. आयज पुलीस येयला एडवोकेट खंय. अरे तुम्ही एडवोकेट तुम्ही पुलीस तुम्ही येदे व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर शिकलेले इंजिनियर मनीस तुम्ही कितें आयज हे कितें म्हणून हें दितात एग्जाम्पल. एक बारीक एक अनपड मनीस जेन्ना हें करता पळय तेन्ना एक म्हणूं शकता. बट इतके शिकलेले मनीस एक इंजिनियर एक एडवोकेट आनी पुलीस गव्हर्मेंट सर्वंट हेंच्यांनी हें करप म्हणजे इट इज रॉंग. आनी तो जाणटो कोण आसा पळय तो जाणटो तुळशीदास शेट्टी तो एनकरेज करता खंय मारा मारा तेणीच खंय ते बायले केसांक धरून हेचेर बीन मारला. अरे तुजे चेडवाचे वयाचे देता हे मारताय फाल्यां तुज्या चेडवाक नाल्यार सुनेक धरून मारता आमी तेन्ना पळोवया. ती प्रेग्नंट आहा तेन्ना आमी येवन फोटो घालता तेन्ना कितें करतले तेन्ना रडटलो पुलिसां कडेन न्हू पांयां पडोंक. पयलीं करतना कळना आतां कॉम्प्रमायज आतां जेन्ना येयले गाणी तेन्ना कॉम्प्रमायज करच्या पयलीं चिंतोवंक जाय मनशान की बाबा आपूण कोणा कडेन करता कितें करता ते फाल्यां आपल्या वयर कोण आसूं शकता म्हणून. आतां कॉम्प्रमायज बीन कांय ना केलंय तुवें आतां ते कितें तें भोग. आनी पुलीस तर करिना जाल्यार मागीर आमी सांगता कशें करपा येता.